कुणकें आनी वेऱ्यां ह्या बाउंड्रीचेर हें देवस्थान आसा. म्हाका दिसता खूब पोन्नें देवस्थान तेंच्यांनी रिनोवेट करून हें आयज देवस्थान पूर्ण केल्लें आहा आनी कृष्ण देवाची ही मुर्ती आहा ही स्थापना केल्ली आसा आनी तो उत्सव गेले म्हाका दिसता 3 दीस चलता. आयज स्थापना जाल्ली आसा आनी सगळ्या गांवकारांनी मेळून कृष्ण देवाची स्थापना करून हांगा लागीं खुबशीं देवस्थानां आसात. साईबाबा देवस्थान, गणपती देवस्थान, शांतादुर्गा देवस्थान आहा, पण कृष्ण देवस्थान हें आमच्या इतक्या भागात नासलें आनी ताका लागून म्हाका दिसता कृष्ण देवाची स्थापना हांगा करून म्हाका दिसता हांगासरल्या गांवांक आनी आजूबाजूच्या गांवांक दर्शन घेवपाक ही मोठी सोय जाल्ली आसा. त्या खातीर देवस्थान कमिटी आसा, हांगासरले लोक आहा तेंचे हांव व्हड्या काळजान तेंचें स्वागत करता आनी तांकां कृष्ण देवान बरी बुद्ध दिवची अशें म्हणून देवा कडेन 1972 एक श्री कृष्णाची मुर्ती हाडून आमी ल्हानशा मंदिरान दवरलेली आनी आमी ती पुजेक लायताले दसऱ्याच्या दर्श्याक. आनी तशेंच खूब वर्सां जालीं आमकां ते देवळाचें काम करपाची आमची उमेद इच्छा आसली आनी आतां ती आमची इच्छा हे वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. आनी आज आमी एक आमची श्री कृष्ण मुर्ती प्रतिश्ठापन सोहळा साजरो करून आज 11 जावन 14 मिनटांनी आमच्या मुर्तीची स्थापना जाल्ली आसा. तशेंच एके सायडीक उजवे सायडीक श्री गणेशान तर दावे सायडीक साईबाबाची मुर्ती आमी स्थापन केल्ली आसा. आनी नंतर महाप्रसाद आरती आनी आतां आमचो शेवटचे आतां आमचो प्रोग्राम जावपाचो आसा. आमी आतां देवूळ रिनोवेशन केल्लें आसा तेन्ना रिनोवेशन देवूळ करतना आमी पयलेंच आमी म्हणजे जेन्ना आमकां रिनोवेशन देवूळ करपाक जाय तेन्ना पयलेंच आमचे एक आमदारा कडेन गेले. तेणें आमकां एकाच शब्दान आनी एकाच उतरान सांगलें तुमी तें देवूळ रिनोवेट करा, तुमकां जाय तशें बांदून आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. आनी तेणें आमकां खूब मेजर हेल्प केल्लो आसा.